फूड कोड आमचे ॲक्च्युली आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन अख्ख्या इंडियेभर जे स्ट्रीट फूड वेंडर आहा तांकां एक जाग्याचेर हाडपाक फूड कोर्टाची मोहीम चलयली आनी तितून आमकां गोंयान दोन हें केल्लेले आयडेंटिफाय केल्लेले, एक वाळपय आनी एक वास्को. हांव थँक्स म्हणटा आमचे गोंय राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे युडी मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे सर, त्यांनी आमकां हें एक दिलें ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आमचो एक स्ट्रीट फूड हांगा जावचो म्हणून. आनी आमचे स्ट्रीट फूड जावचो म्हणजे आमचे कडेन सद्याक हांगा जाग्याचें तुमकां खबर आहा, हांगा जागे मेळपा मुश्कील. आमी ऑलरेडी एक केल्लो डिसायड केल्लो आमचे रेल्वे स्टेशन ते फुटपाथीचेर, पूण ते मागीर फुटपाथीचेर आनीक हें जालें म्हणून प्रॉब्लम जातलो म्हणून आमी एक आमची वेकंट प्लेस आसलेली थंय ग्रावंडार आमच्या गार्डना कडेन सायडीक थंय आमी एवरी इयर जायंट व्हील लायताले पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं, तें बंद जाल्लेलें. आनी थंयसर तुमकां आतां खबर आहा तो प्लेस सारको कसो जाल्लो आसा. ऑलरेडी पयलींच्या लास्ट विकानूच आमच्या एक रिपोर्टरान तेचेर बायट दिल्ली, ते कंडिशन ते व्हेरी बॅड आसा म्हणून. पूण खंय तरी एक आमी एक टेम्पररी शेड म्हणून एक टेम्पररी फूड कोर्ट म्हणून आमी ती जागा आमी थंयसर हें केल्या, आयडेंटिफाय केल्या. आनी एक ते एक बरी गजाल बाबा, थंयसर लोक भोंवता, भुरगीं येता खेळपाक येतालीं. लायक बॉम्बे जावं बेळगांव जावं गार्डनानूच आसता ते एक फूड कोर्ट, थंयसरूच खेळ्ळ्या, थंयसरूच खाल्ले आनी येयले. आमी एक्चुली गोंयकार जे आमचे आसता तांकां एक खंय तरी सद्याक तुमी म्हणटा बिजनस करपाक कांय ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून तेंच्यांनी थंयसर कोणा रस्त्यार बसता ताका एक थंयसर एक जागो मेळचो म्हणून एक आमचो हें आसलेलो. आनी आमी ऑलरेडी तेच्या म्युनिसिपलाक आमी ऑलरेडी हें घेतलेलें आहा, रेजोल्युशन घेतलेलें आहा. बरें, थोड्या लोकांचें म्हणणें आहा की खंय तरी तुमी ग्रावंडाचेर हायकोर्टाची सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर यूज करूं शकना. तरी पळय लोकां हांव तुमकां लास्ट टायम हांव आतां 5 वर्सां सांगता, लोक कोण कांयच म्हणना, लोक व्हेरी हॅपी आहा. आमी जे कितें कार्य करतात लोक आहा, हे आमचे एक 4-5 जाण आसता तांकां सगळ्याक प्रॉब्लम आसता. तूं हांगासून फ्लायओवर येलो तो प्रॉब्लम, बोट हाडून थंय दवरली, बोट हाडली जाल्यार थंय प्रॉब्लम, हें हाडलें जाल्यार आनीक प्रॉब्लम. हे सगळे प्रॉब्लम क्रिएट करता हो आतांचो हो नेवी टॅक्नोलॉजी, हो मोबायल ऑन केलो, उलयले आनी सोडले त्या ग्रुपाक. हेंच काम चल्लेलें आहा. आमकां जाय कितें वास्को खातीर कितें करपाक जाय आनी आमी जाणा कितें करपाक जाय. आमकां निवडल्या लोकांनी न्हू, आमकां लोकांक निवडून हांगा बसयल्या. आमी बेश्टे मोबायलाचेर येवन उलोवन आमी कावन्सिलर जावंक ना. कावन्सिलर जावपाक तुका इलेक्शन करपाक पडटा, इलेक्शनाक तुका वोटींग पडटा, तेन्ना तूं निवडटा. आमकां तशें नाका आनी आमी तशें करपाय ना. बाबा जेन्ना आमी पडटले बसून जाल्यार आमी अशें कोणाचेर आरोप करचे ना. आमकां दिसलें बाबा तो आरोप ताका फुडल्या 5 वर्सां दाखोवयाचें तें तेणी जर वायट आमी कितें वायट केलां जाल्यार आमकां लोक दाखयतात, आमकां घरान बसयत जालें. आमी कितें करपाक गेलें तें वास्को खातीर. आमी जाणा 30 वर्सां कितले वास्को हे जे कोण उलयता हे सगळे पार्टी भोंवन येयलेले मनीस. एक पार्टी खंयचे हेचेर आहा ते खंयचे सगळे पार्टी भोंवन जेन्ना तेंचे जायना काय तेन्ना उलयता ते कित्याक तें बरें जावपाक जाय, पाड जावपाक जाय. कळ्ळें न्हू, ही ऑब्जेक्शन आहा. आमी रावले बरें करपाक लागल्या, लोकूय बरे हॅपी आहा. आनी लोकांक दिसता जर आमी वायट कितें करता बरें कितें करना, आमकां घरा बसयतले. आमकां काय ना, आमकां सगळ्यांक वचपाक जाय. आमी 25 कावन्सिलर एक आहा आनी आमी 25 कावन्सिलर एका मेळाक उलोवन आमी सगळें कितें करता. वास्कोचें बरें जावपाक जाय, उदरगत जावपाक जाय म्हणून हे सगळे प्रकल्प येवपाचे आहा. तेन्ना बरे भशेन येतले आनी लोकांनी आमचो सपोर्ट करपाचो.